हॉटेलाच्या कागाळीकडेन संबंधित खंडणी वसुली म्हणजेच एक्स्टॉर्शन प्रकरणात गोंयांतलो नामनेचो कार्यकर्ता राजेश दाबोळकर हाका आयतारा मांद्र्या पुलिसांनी अटक केला। पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंडणी वसुलेच्या आरोपाच्या आदारान एफआयआर नोंद केल्ल्यान दाबोळकराक ताब्यात घेवन कायदेशीर औपचारिकता खातीर पुलीस स्टेशनात व्हेलो। सक्तीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून मांद्र्या पुलिसांनी फुडली कारवाय करच्या पयलीं राजेश दाबोळकर हाका वैजकी तपासणी खातीर व्हेला। सोमारा ताका म्हापसा हांगच्या JMFC न्यायालया मुखार हाजर करपाची शक्यताय आसा। सध्या तपास सुरू आसा अशें पुलिसांनी स्पश्ट केला। जाल्यार कागाळीच्या स्वरूपा विशीं आनी चालू चौकशी संबंधीत अधिकाऱ्यांकडल्यान फुडल्या तपासाची वाट पळयतात। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।